आमी देवाची कुशी पाळटा तेन्ना आमकां जायतो विरोध मेळटा. ह्या वेळार आमी कितें कोत्ता? फाटीं सरता वो आमची पावलां फुडें मारता. जेजू जेरुसल्याक वचून आपलें कोश्ट मरण सोसूंक तयार जालो. तो फाटीं सरलो ना. नांगराक हात घाल्या उपरांत ताणें फाटल्यान वळून पळोवंक ना. परम यादनीक कायफासान बाकीत केल्ले परी जेजू आपलें जिवीत मनीसकुळाच्या मोगा खातीर ओपून दिलें. जेजूक महिमा आनी वडवीक ताच्या कुर्सा वरवीं मेळटा. आयज हो जेजूचो कुरीस आमच्या खांदार घेवन ताचो पाटलाव करूंक आमकां उलो. आसात काय आमी तयार? आमच्या जिवितांत आमी देवाच्या येवजणे प्रमाणे कोश्ट सोसून ताचे मोहिमेंत भागीदार जावंक आमी काल्तिकायेन देवा लागीं मागूंक गरज. देव ल्हानविकाक वयर काडटात जाल्यार गोरविश्टांक सकला उडयता. प्राचीत काळ आमकां आमच्या जिविताचेर नदर मारून पातकाक पाट वळून नव्या जिविताक वेंग मारूंक एके भाशेन काळोख नपयत करून उजवाडाची किरणां फांकोवंक उलो मारता. ह्या नियाळाचो फळ कसो आमच्या जिवितांत 3 मुद्द्यांचेर नियाळ करून आमच्या जिवितांत आपणावंक पावल मारुया. पयले सुवातेर ल्हान ल्हान वस्तूंनी देवाची पदवी आनी महिमा भोगुया. दर दिसा कितल्योश्यो मिलाग्र्यो आमच्या जिवितांत घडटात, पूण काळोखी जिवीत जिवन ह्यो मिलाग्र्यो अणभवूंक आमी विसरता. ल्हान ल्हान घडीतांनी वस्तूंनी देव आमचे लागीं उलयता. आपली कर्तुत्वां आमकां दाखोळ कोत्ता. ल्हानवीक खालती जावन जेजूक आमच्या जिविताचो दोनी करुया. आमचें जिवीत ताच्या हातांत भेटोवया. दुसरे सुवातेर उजवाडाची भुरगीं कशी बरेपण, प्रमाणीकपण आनी सत शिंपडायतली क्रिस्ताची पाटलावदारां जावया. आमी उजवाडाच्यो कोरण्यो कोत्तल्यो तेन्ना आमच्या जिवितांत वेगळीच कुशाळकाय, शांती आनी खासगी देवाचो अणभव आमकां भोगूंक मेळटलो. आनी तिसरे सुवातेर दुसऱ्यांची असोकताय मानून घेवंक शिकुया. आमकां जण एकल्याक असोकताय आसाच. मनशाल नदरेन आमी असोक जायत, पूण देवाचे नदरे मुखार आमी बळवंत, शक्तिवंत. दुसऱ्यांक आमी आसा तसो मानून घेता तेन्ना देवाचे रचनेक आमी मान दिता. देव असोकतांतल्यान आपली पदवी महिमा आमकां परगट्टा. देवाची काकलूत दया मोग आमी संस्कारांनी मागण्यांतल्यान हे धर्मीक रितींनी अणभवता. हीच काकलूत आमी आमच्या बरे करण्यांतल्यान दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां कृपा ह्या विसाच्या बलिदानांत मागुया.